कुडचड्या पोलिसांना जमपाचें कारण म्हळ्यार कितें आज 2-3 दीस जाले एक व्हिडिओ पेपराचे पुढारीचे तांचे सगळे व्हायरल जाले कडेन आसा आनी ह्या बद्दल आमी सगळे आज पोलिसां भितर विचारपा आयले आनी आमी जेन्ना इन्क्वायर केली तेन्ना आमकां रिपोर्टरा कडल्यान कळ्ळें की आपल्या कडेन सगळे प्रूफ आसा त्या प्रुफा मार्फत आमी पोलिसां कडेन DI कडेन रिक्वेस्ट केलो जो कोण रिपोर्टर आसा त्या कडेन इन्क्वायरी करची आनी हांव सगळे आमच्या कावन्सिलरां 15 कावन्सिलरांक रिक्वेस्ट करता की आमी फूल आमी पोलिसांक सपोर्ट करया आनी जें कितें घडलां कुडचड्याचें नांव जें वायट जाल्ले कडेन आसा हेचेर आमी कितें तरी तोडगो काडया. आम्ही काल पोलीस स्टेशनार येऊन ऑलरेडी तांकां रिक्वेस्ट केली की जे पेपराचेर जे न्यूज येयल्ली तेजे तुमी गांभीर्यान घेया आनी तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करून कोण आसा तितून तो इन्वॉल्व आनी ऑलरेडी पेपराचेर ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट जाल्ले आहा कावन्सिलर म्हणटकीर आमगे 15 कावन्सिलर तेजे बद्दल तेजे मागीर तेजेर आमी मेन्शन केल्लें आहा की कोणी लाकडां सोडली कोणा केसी इन्वॉल्व आसा म्हूण सगळो ऑलरेडी मेन्शन आसा तांकां इजी तेजे भितर एक्च्युअल इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सगळें आपूण हाडून तितूंतल्यान तेजी जो कोण गिल्टी आहा ताका तेणी भितर येन्ना घेवपाक जाय आसलेलो ते कित्याक लागून जालें ना तें हांव सांगूंक शकना आतां ताका आमी येवन परत सांगला आनी ऑलरेडी कंप्लेन ऑलरेडी दिल्ले आहा रिटर्न सुद्दां कंप्लेन ऑलरेडी दिल्ले आहा भितर कंप्लेन किती म्हण दिल्या कंप्लेन हांवें सुमोटो दिला FIR एंड इन्व्हेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द न्यूजपेपर रिपोर्ट विच वॉज पब्लिश्ड ऑन 28th ऑन पुढारी हांवें तेजेर क्लियर डिटेल बरयलें आसा आनी हांवें मागणी केली आसा की तेजेर शॉर्टलिस्ट केलें आसा कोणी बुलेट चोरली कोणी लाकडां चोरली 15 कावन्सिलरां भितर सुद्दां फिल्टर केले 7 कावन्सिलरां कोण तरी चेडे आसतले त्या एजीचे काल जाला सुद्दां त्या चेड्या सुद्दां हाडून आज PI सांगता 3 दीस जाले आयज गजाली PI सांगता खंयच्या विक्टमान केस केलना म्हणटा पूण खंयची विक्टम कोण कशी केस करतलो आबा 3 दीस जाले म्हागेले चली आसा म्हाकाय 3 दिसांनी नीट पडना एक अशी गजाल आनी एक असो व्हिडिओ कोणाच्या भायली मनशा फुडें आसप फूल फॅमिली पोटा जेवण वचना हें कितें जाता कितें म्हाका खबर ना ते 3 दीस जाले आतां कशी करता कितें इन्व्हेस्टिगेशन आतां खंय पावलें आयज सांगता PI आमकां ना अजून आमी विक्टिमा कडेन बरें विक्टिमा फुडें NGO व्हरात बारीक भुरगीं ती तांकां बरें घेवन हांगा कंप्लेन करपाक कळटली. सो PI लास्ट कितें जालां तुमकां PI म्हणटा विक्टिमा कडेन आमी अजूनय कंप्लेन येयली पण आमी आयकल्लें म्हणल्यार कुडचडेच्या जागृत लोकांनी काल वचून ताका मेळ्ळे पेपराचे जे आयल्या ताचो आधार घेवन ते वचून मेळ्ळे त्याच बरोबर म्हाका दिसता प्रतीक बाबान ताका सुमोटो कॉग्निजन्स करून तुमी केस घेवची अशें म्हणून केला आयज परत ते सगळे जाण आयले उपरांत PI कडेन आमच्या खंयच्याच प्रश्नाचें उत्तर नासलें आमचो पयलो प्रश्न आसलो ती केस आयला ती खरी काय म्हणून तो म्हणटा आपूण विक्टीम सोदता कोण ती विक्टीम सोदता जर पेपरार आयली ती गजाल खरी आतां दुसरी जर ती तुका जर विक्टीम कोण तुजे कडेन येवचो ना कारण हो व्हिडिओ अशा पद्दतीन आसात म्हणून आमी आयकपाक येता म्हणजे कोणूच तुजे कडेन येवचो ना तुवें ती सुमोटो कॉग्निजन्स किंबहुना तेमी एक आधार दिला एक क्लू दिला की कोण तरी कावन्सिलराला पूत म्हणून आतां त्या एजी भितर कावन्सिलराला कोण पूत ते तेमी फायंड आउट करचे तांकां सगळें आपोवन हाडचें आनी तांची चवकशी करची अजून पर्यंत खंयच्याच कावन्सिलराल्या पुताक हाडून तेमी चवकशी केली ना म्हाका दिसता NGO कोणाक ताणें अजून लेटर केला वेल्ला म्हणटकीर म्हाका दिसता हो PI सिरियस ना आनी खुबशे क्लू आसले कडेन सोदपाक जाल्ले आतां तो कोण कावन्सिलर आपूत कितें तें आमकां कांय खबर ना धरून जाल्यार PI खंय तरी कमी पडटा असो म्हाका दिसता आमी ताका कोणारे सांगला तूं कमी पडटा सगळ्या लोकांक सांगला आयज दीस भितर तूं तें कितें तेजी सोक्षमोक्ष लाय नाजाल्यार आमी कुडचडकार वेगळो स्टेप घेतलो म्हणून PI खरें म्हळ्यार रोखड्याच तांकां आपोवन हाडून जावं त्या रिपोर्टरा कडच्यान ते सगळें घेवन तेंची चवकशी करपाक सुरवात करपाक म्हाका दिसता खंय तरी राजकीय दबाव आसा अशें म्हाका दिसता जर राजकीय दबाव नासलें जाल्यार तो चवकशी करतालो सो पोलीस खंय तरी केस दामून दवरपाक प्रयत्न करता म्हाका दिसता आतां तुमकडे तेमी लेटर करून काल येवन मेळोन गेले आज येयले जर कांय जर ताची अजुनूय जर स्टेप मान ना जाल्यार मागीर बरी बारीक गजाल न्हू ती ते आयकूं येता की 58 व्हिडिओज आसात 14 वर्सांची भुरगीं आसात थोड्या स्कूल सोडला थोड्या भुरग्यांक स्कूल सोडला अशें आयकता कांय भुरग्यांक SSC एक्झाम जाता मागीर त्या फ्रेजींतल्यान ती भुरगीं कशी वतात ते कितें आतां आनी तो म्हणटा कोण आत्महत्या केली म्हणटा थोडी मिसींग सुद्दां हें कितें आतां मोठे रॅकेट हे रॅकेट व्हडले आसा हे व्हडली कांड म्हणजे कुडचडेच्या लोकांक काळे फासपाचे हे व्हडले कांड जाल्ले आसा म्हणून हे लोक सांज जागृत जाल्ले तेंच्यांनी ताका टायम दिल्लो आसा फाल्यां पर्यंत आयज पर्यंत कितें म्हणटा जावपा जाय नाजाल्यार फाल्यां आमी रस्त्यार येता रस्ता आमी बंद करतले फाल्यां आमी कुडचडे बंद करतले आमी साहेबा सांगले कडेन आयज तुका आमी आयज दिसा भितर तुवें इन्व्हेस्टिगेशन करूं ना जाल्यार आमी फाल्यां कुडचडे बंद करतले. आणि हांव आमदारा कडेन लोकल आमदारा कडेन मागता ताणें हाजेर दखल घेवची आनी PI
जाय त्या पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेट करचे हांव एक आमदारा कडेन आनी आमगे लोकल पॉलिटिक्स आनी जावं तो मतदारसंघाचो निवडून दिल्लो राजो असो ह्या मतदारसंघाचो सगळ्यात उच्च पदार तो बसलो आहा. तेणे 2007 आमदार नासतना कुडचडेचो बाजार अशेंच प्रकरण वयर येयल्लें आनी तेजो सोक्षमोक्ष लागना तोपर्यंत आमी विरोध करतले म्हणून तेणे कुडचडेचो बाजार 2 दीस स्वता भोंवन दुकान बंद केल्ली. आज तें स्टँड तेणे आज दवरपाची गरज आहा. हांव तेका अपील करता की तें स्टँड तेणे आज दवरचें आनी आज लोकां मदीं येवन तेणे बाजार बंद करपाक त्या टायमार केल्लें तशें आज मुखार स्टँड घेवचें नाल्यार आमी सगळीं आसा तेजे बरोबर त्या बाबतींत नाजाल्यार आमी बंद करतले. हे तेणे लोकां मदीं येवन आपूण क्लियर आहा म्हूण दाखोवचो. तुम्ही व्यक्तिमान कॉन्टॅक्ट करतात ते जर तसं आता ती जी पेपरार आयला ती जर व्यक्तीम आसा ना ना सर तुम्ही ती सांगता की व्यक्तिमान कॉन्टॅक्ट करतात जर असं धरपाक आमी ती जी कितें पेपरार गजाल आयला तातूंत खरेपण आसा आमी ते नाकारपाक शकना बरोबर. ती विक्टिमा कडेन तूं कॉन्टॅक्ट करता जर ती विक्टीम कोण ती तुमकां खबर आसा सर दुसरे तुम्ही एनजीओ टीमा कडेन गेला अजून मेळना ना ना तशी नाही विक्टिमा कडेन व्हरता जर ती कोण विक्टीम ती त्या खबर आसता म्हणजे पयलीं सर हांव ती सांगता तुमकां तुम्ही म्हणटा विक्टीम जर ती पेपरार आयली ती पयली गजाल जाली खरी या मानून घेवपाक जाय जर तो रिपोर्टरान जो कोणी न्यूज केला तो खरो जालो. सेकंड म्हणटा तुम्ही विक्टीम म्हणजे ती विक्टीम कोण ती तुमकां खबर आसा म्हणजे आमकां आयडेंटिफाय करपाक जाय म्हणजे तो व्हिडिओ तुमचे कडेन पावला व्हिडिओ म्हजे कडेन पावला मग ती विक्टीम म्हणून कशी कळटा आनी आमी वायट मीन्स आमचे जनरेट करतले इन्फॉर्मेशन बाबा कोण कोण विक्टीम आसा खंयचे वाड्या ऑन वीच ग्राउंड आतां आमकां ऑन बीच ते हेजेर आतां रिपोर्टाचेर येयला न्ही पेपरार कॉन्टॅक्ट आनी आमकां आमचे इन्फॉर्मेशन डेवलप करप पडटलें न्ही म्हणून हांव म्हणजे इतलेंच आमी मानून वचपाची ती गजाल खरी. आतां आमी खरी वो वायट ना ती म्हाका जेन्ना विक्टीम कोण मेळटले तेन्नाच आय कॅन कमेंट ऑन दॅट. दुसरी एक तो पेपराचेर येयला म्हाका दिसता सर तुमी इन्व्हेस्टिगेशनाक खंय तरी तुमचे कमी पडटा यू कॅन हेल्प अस. ना आमी हेल्प करपाक पेपरार आयले पयली स्टेप जाले पेपरार आयले तो कोण रिपोर्टर ताका तुमी आपोवन हाडपाक ताचे कडच्यान तुमी व्हिडिओ घेवपाक जातले आनी आमचे प्रामाणीक मत आसा व्हिडिओ तुमी कोणीच व्हायरल जावपा ना कारण आमी म्हजी मता प्रमाणे ती कांय भुरगीं धावी आसात धावेची एग्जामी आनी एक प्रसंग म्हाकाय चली आसा त्या सिच्युएशनांतल्यान वचप एखाद्या भुरग्यांक ते कितें आमकां खबर आसा घरा कडेन न्हीद पडप ना त्या भुरग्याक जीव दिवप अशी प्रसंगांतल्यान ती वतात. आता पोस्को तो तुम्ही लावपाक जाय आनी तेजेर तुमी ठाम उरपाक जाय. म्हाजी इतलेच म्हाजे गोवा फॉरवर्डाचे मत आनी म्हजी पक्षाचें हांव अध्यक्षा कडेन आतांच उलयलां आनी आमचो अध्यक्ष किंमोना तुमकां फोनूय करतलो की कारण एक हो मॅटर कसो आसा हो मॅटर जो आसा तो खूब गांभीर घेवपाचो विशय आनी त्या दृश्टींतल्यान तुमचे पावल जावपाक जर तुमच्यान जर समज जर जायना तुमी एसआयटी दियात कंप्लेन जर इन्व्हेस्टिगेशन न्यूज येयला 3 दीस जाले आनी अजुनूय तुमी इन्व्हेस्टिगेशन दुसरी न्यूज कितें येयला की एक खंयची बुलेट प्रकरणां कोल्हापूर अशें म्हणून शॉर्टलिस्ट जाता तुमकां की ते मनशाची तुमकां एक हें येयलें की तुमकां सगळी कुडचडे सोदपाक गरज ना तुमकां तेतून थोडेशें हितून येयलें म्हळ्यार तितून भितर तुमच्या बुलेटीची कोण खंयची प्रकरण लाकडाचें प्रकरण ऑलरेडी तितून ऑलरेडी मेन्शन केल्लें आसा कोणी असू दे कावन्सिलर सर म्हणलो कावन्सिलर आसूं किंवा मंत्र्याचो आसूं सुटपाक जायना सुमोटो कित्याक पण घेवंक शकना तुम्ही ज्या पेपरार आयला त्या पेपराच्या आधाराचेर तुमी ताका कितें आपल्या रिपोर्टराक ताणी दोगी रिपोर्ट केला आसता ताणी कितें तरी पयलें आसतलें मेन्शन केल्लें आसा की ते सगळे तुमगे उलयले म्हणून आनी रिपोर्टर आधार नासतना हेजो व्हडलो न्यूज करपाक शकना कारण समज जर तशी ना जाल्यार त्या रिपोर्टरान त्या रिपोर्टराचेर कंप्लेन जावपाक जाय. कंप्लेन आणि आणि काल मोटो कर म्हणून साहेबांनी काल ऑलरेडी कंप्लेन या कंप्लेनीचेर एक तर विक्टिम्साचे डिटेल्स आसपाक सुमोटो पण केस आधार म्हणटकी तांची सगळ्यांची 4-5 तुमगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी हे प्रकरण केपी कॉलेजींतल्यान भायर कितले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक लागता अरे व्हिडिओ कितले ही नंबर ऑफ व्हिडिओ आसा कोण कितले कशें आसा
आनी तेतून भितर कोणा हे कळटा चली भुरग्यांक कोणी हे जर जीव दिलो जाल्यार हो जबाबदार आसलो अबॅटमेंट जातले ते. आनी जातलेच ते जावपाच्या स्टेजीर आसा. दिलो म्हणून दोन जाणांनी जीव दिलो म्हणून दाखयता. पयलीं दिलो म्हणटा मागीर आमी सांगता आणि एक चोडून ना तो म्हाका सांगता आमचे कडेन सगळे म्हणतो रिपोर्ट आणि कोणा तशी न्हू तूं मिडिया मीटिंग तेका सांग न्ही मिडिया मुखार सांग ते कोण आसता त्या ते पोलिसांची फक्त खंय गॅदरिंग पॉलिटिकल गॅदरिंग जावपाक कोण असली जावपाक त्यांची रॅडिकल इन्फॉर्मेशन Failure म्हणून. प्रायर इन्फॉर्मेशन असता इलेक्शनाक कितली कोणा मती पडटली ते रिपोर्ट पयले आसता हे मेळना. तो सांगता बदल तेन्ना आमी इन्फॉर्मेशन एकठांय रे कितें रे बाबा आतां हांव म्हणटा आनी कितें सगळे गोंयांत येयले म्हणटा. बायलां ल्हान भुरग्या जिवनाचो प्रश्न तुम्ही आमकां भायर काडून फोडल्याय. हांव पियाय येना म्हणून मागीर कितें तुमगेलें कसो पोलीस स्टेशन 48 अराउंड भितर जायना जाल्यार सगळ्यांनी एसपी कडेन आवाजूच वचपाचें. ना आम्ही काउन्सिलर 7 सगळे काउन्सिलर आम्ही त्या तरेचे फाल्यां कुडचड बंद करतले बाजार आम्ही कुडचड बाजार बंद करतले 2007 असलीच दोन हजार सातांक हीच गजाल घडली आणि आमदार असलो तरी तो हे आमदाराक हांगा येवन हे कितें म्हणटा सांगपा जाय आमदारी स्टेटमेंट येना. आमदार स्टेटमेंट हांगा घेवपा जाय कितें हे चल्लां 2007 कोण विक्टीम येयला आनी केस कंप्लेंट कोण केस कंप्लेन करपा येयला त्यांना लोकांनी फोर्स करून केस करून भायर पॉलिटिकल पार्टी कुडचडकाराच्या स्वाभिमानाचो पॉलिटिकल इशू कांयच ना. सांगला मी किती काम आमकां ऑलरेडी आपल्या गेल्ले कडेन कंप्लेंट फायल केले आमी आमचे प्रमाणे आमी इंटेलिजन्स प्रमाणे आमी कंटेक्ट करून आमी विक्टिमाक कॉन्टेक्ट करता. Case reported the POCSO under Sarkar. Even parent can come before the police station and file a because the allegation पेपराचेर येता कशें कोण 14 years म्हणटा 15 years म्हणटा तुमची नजरे मुखार आयल्यात ते व्हिडिओ व्हायरल जावन म्हणटात ते तुमची नजरे मुखार आयला अजुनूय एक व्हिडिओ तुमच्या नजरे मुखार आयला ज्या रिपोर्टरान जे पेपरार घातले ज्या पेपरार आयला तशें आसा पेपरार येता म्हणटकीर स्वाभावीक तो विशय पब्लीक जाता आनी कोणाकूय ताचेर उलोवपाचो नैतीक अधिकार आसता. ज्या रिपोर्टरांनी घातला त्या रिपोर्टरा कडेन तुमची उलोवप जाला त्या रिपोर्टरा कडेन तुमची उलोवप जाला आनी भाशा तो सांगता खंयच्या आधाराचेर तांणी तो रिपोर्ट केलो. शेवटाक जर तो विशय तसो ना जाल्यार ते कुडचडेच्या आनी कुडचडेच्या नगरपालिकेचो तो एक इन्सल्ट किंवा ते लजेची गजाल ताजे मानाने घालपाक. समज तेतून जर कितें तरी आसा जाल्यार तुमी ताजेर कितें कारवाय केला. आमी ते विक्टीमचा कॉन्टॅक्ट जाय जर ती गजाल खरी आमी आतां फायंड आवट जाता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.